नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। कर्नाटक म्हादेच्या उदकाचो वांटो मागता 4 टीएमसी फीट वाडोवन उदक पियोकूच न्हय शेतां भाटांकूय जाय। कर्नाटकाचो नवो आर्ग्युमेंट। महाराष्ट्राच्या विरडी धरणाचेर निर्णायक सुनावणी 9 डिसेंबराक। गोयची 91% स्कुलां शिक्षक दिसा मोदीचे भाषण आयकुपाच्या तयारीत। शिक्षण खात्यान स्कुलांनी केली टीव्ही सिग्नलाची व्यवस्था। केंद्रीय एचआरडी मंत्रालय मागतले स्कुलांचो रिपोर्ट। जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीत 2 गट। सहकार गटाचो बाळूक अध्यक्षपदावेल्यान देंवोवपाचो थाराव। फडके पद सोडूंक तयार ना। बाळू करता कायद्याची भाषा। राज्य सहकारी बँक मायनिंग रीण व्याज माफीचेर पळयता। रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाची वाट। आरबीआयची जाग मागना। सरकाराचे रीण आदार येवजणेची अधिसुचोवणी खंयच्या खिणाक। आणि काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेच्या प्रकरणाची चौकशी करपी झा कमिटीचो रिपोर्ट जाहीर करचो। आरोपी आदले पालिका अधिकाऱ्यांक परत कामार घेवंक काँग्रेसीचो विरोध। सरकाराचेर फोग। खबरो विस्तारान। कर्नाटक म्हादेच्या उदकाचो वांटो आनीक 4 टीएमसी फीट वाडोवन मागता। उदक फक्त पियोवपाकूच न्हय शेतां भाटांकूय जाय म्हूण कर्नाटकान आतां ट्रिब्युनला मुखार नवो आर्ग्युमेंट घाला। इतले मजगती महाराष्ट्राच्या विरडी धरणा आड गोंयान घाल्ल्या अर्जाक जाप दिवंक म्हादय ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राक 4 सप्तक प्रास दिला। गोंयच्या अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाली। विरडीचे काम बंद उडोवचें म्हूण गोंयान मागला। 9 डिसेंबराक निर्णायक सुनावणी सुरू जातली। ते पयलीं 2 डिसेंबर मेरेन गोंय धरून सगळ्या प्रतिवाद्यांक केशींत ज्यो गजाली जोडपाच्यो बदलपाच्यो आसात त्यो करून घेवच्यो पडटल्यो। म्हादयचे उदकाच्या वांट्याचेर ट्रिब्युनला मुखार बुधवारा सुनावणी जाली। गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान आपापली बाजू मांडली। कर्नाटक इतलो तेंप 7.56 टीएमसी फीट उदक मागताले। आतां कर्नाटकान आनीक 4 टीएमसी फीट उदक वाडोवन मागला। पिवपाच्या उदका खातीर म्हादयचें उदक जाय अशें कर्नाटकान लवादाक सांगिल्लें। पूण आतां शेतकारांक शिंपणावळी खातीर आनीक 4 टीएमसी फीट उदक जाय म्हूण कर्नाटकान आर्ग्युमेंट घाला। म्हादय ट्रिब्युनला मुखार गोंयची केस ज्येश्ठ आदवोगाद प्रताप वेणुगोपाल आनी एजीचे टिमींतले एडव्होकेट दत्तप्रसाद लवंदे, एडव्होकेट पंकज वेर्णेकार, एडव्होकेट निनाद लाड आनी एडव्होकेट व्ही मधुकरान मेळून मांडली। एजी सध्या फॉरेन भोंवडेर आसा। कर्नाटकान एक ह्या प्रश्नाचेर आपली जे पयलींचे ऍप्लिकेशन आसा तेतून दुरुस्ती करून आपणाक दिवपाची अशी मागणी केली आणि पयलींची 7.56 टीएमसी फीट ऑफ वॉटर आसा ती मागणी आसा तेंची। तेका तेंच्यांनी एडिशनल आणखी आमकां 4 टीएमसी फीट उदक दिवचे आणि पयलीं कर्नाटक आपणाक जे ड्रिंकिंग वॉटराचे सांगताले म्हणजे पिवपाचें उदक कमी पडटा म्हणून आमी हे पाणी वळून व्हरता म्हणून सांगताले। ते कर्नाटकान आतां आपली भूमिका जी आसा ती स्पश्ट केल्ली आसा की तेंचे जे शेतकरी आसा ह्या शेतकऱ्यांक उदकाची खूप गरज आसा आणि तेका लागून जलसिंचनाचे शिंपणावळीचे उदक पुरवपा खातीर तांकां आनी एडिशनल 4 टीएमसी फीट उदकाची गरज आसा। इतले मजगती म्हादयचेर गोंय कर्नाटकाचें काम बंद उडयता म्हणल्यार विरडीचेर महाराष्ट्रान तकली वयर काडल्या। महाराष्ट्राचे विरडी धरणा आड गोंयान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्लो इंटरलॉक्युटरी अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो। महाराष्ट्र सरकाराच्या विरडी धरणाच्या बांदकामाक गोंय सरकारान हरकत घेतल्या। हे काम बंद उडोवचें म्हूण गोंयान ट्रिब्युनला मुखार अर्ज घाला। ट्रिब्युनलान महाराष्ट्र सरकाराक अर्जाचेर जाप दिवंक 4 सप्तकांचो प्रास दिला। म्हादय आनी विरडीचेर 9 डिसेंबरा सावन निर्णायक सुनावणी जातली। ते पयलीं 2 डिसेंबर मेरेन गोंय धरून कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक केशींत ज्यो गजाली जोडपाच्यो बदलपाच्यो आसात त्यो करून घेवच्यो पडटल्यो। बुधवारचे सुनावणेक एजी स्वता नाशिल्लो। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र अशा 2 दिग्गज राज्यां आड उदकाक झगडटाना गोंयाक घाळ रावन चलचें ना, बरेच पेंगट बांदचे पडटले ही गजाल बुधवारचे सुनावणेन दिसल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर स्नेहा सबनीस। गोयची 91% स्कुलां 5 सप्टेंबराक शिक्षण दिसा मोदीचे भाषण आयकुपाक तयार जाल्यात। शिक्षण खातें सध्या स्कुलांनी टीव्ही आनी सिग्नलाची व्यवस्था करून घेता म्हूण शिक्षण संचालकान प्रुडंटाक सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिसा दिल्ली एका स्कुलांत भुरग्यांकडे संवाद साधतलो। ताचे दूरदर्शन, रेडिओ आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशभर स्कुलांनी प्रक्षेपण जातलें। गोयचे 1790 स्कुलांतली 1737 स्कुलांनी टीव्ही आनी सिग्नलाची व्यवस्था केल्या। प्रधानमंत्र्याचो संवाद जाले उपरांत केंद्रीय एचआरडी मंत्रालय स्कुलांचो रिपोर्ट मागयतले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिसात देशातल्या कोट्यांनी विद्यार्थ्यां लागीं संपर्क साधपाचे आसात. दिल्लीतल्या एका शाळेत नरेंद्र मोदी विद्यार्थ्यां लागीं उलोवपाचे आसा. ही भासाभास देशभर थेट दाखयतले. दनपारां 2:30 ते 4:45 मदीं ही भासाभास जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ही कार्यावळ दाखोवपाची वेवस्था गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी करची अशी सुचोवणी शिक्षण खात्यान गोंयांतल्या अनुदान मेळपी आनी अनुदान न मेळपी सगळ्या शाळांक केल्या. प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी ही वेवस्था करची पडटली. गोंयांतल्या सुमार 90% शाळांनी मोदींचें भाशण दाखोवपाची वेवस्था केल्या. बाकीच्यो शाळा सध्या तयारी करतात. And the main message is regarding the students community to pass on the latest technology to be followed in the field of education. We have in Goa made the elaborate arrangement in almost all schools. About 91% of the schools we have covered till 1st September. We have 1,790 schools. And up to 1st September we have covered 1,731 schools. That is about 91%, 91%. दूरदर्शना बरोबरच रेडिओचेरूय ही कार्यावळ आयकूंक मेळटली. एज्युसॅट आनी इंटरनेटाचेरूय ही कार्यावळ पळोवंक मेळटली. प्रधानमंत्र्याची ही कार्यावळ कितले विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी शाळेत पळयली हाची माहिती शिक्षण खात्याक दिवची पडटली. ब्युरो वांगडा चेतन गांवस. बाळू फडके जीसीए अध्यक्षपदावेल्यान कसोच देवना. जीसीए व्यवस्थापकीय समितीत 2 गट पडल्यात. जीसीएचो सिनियर उपाध्यक्ष डॉ. शेखर साळकाराच्या फुडारपणाखाला गटान विनोद फडकेक अध्यक्षपदावेल्यान काडपाचो थाराव पास केलो. दुसरे वटेन फडके म्हणटा फक्त जीसीए कडेन संलग्न आशिल्ले क्लब आपल्याक अध्यक्षपदावेल्यान दिवंक शकतात. एसजीएन जीसीएक दिल्ली मान्यताय काडून घेवपाच्या सरकाराच्या नोटीशीक जाप दिवंक फडकेन 2 सप्तकांचो प्राझ मागला. 2001तल्या तिकेट गेट प्रकरणात पेंडसे आयोगान दिल्लो अहवाल गोंय सरकारान मानून घेतला. तातूंत जीसीएचो अध्यक्ष विनोद फडकेचेर ठपको दवरला. हे प्रकरणातलो खंयचोच आरोपी जीसीएचे व्यवस्थापकीय समितीन आसूंक फावना अशें ह्या अहवालान म्हणला. मात बाळू फडके सध्या अध्यक्ष आशिल्ल्यान एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडल्या. ह्या नोटीसीचेर चर्चा करपाक जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीची बुधवारा म्हत्वाची बसका जाली. सुमार 1.5 वर ही बसका चल्ली. ही बसका जाल्ल्या रुमान मिडियाक वचूंक मान्यताय नासली, पूण रुमाच्या भायर समितीच्या वांगड्यां मदलो वाद आयकूंक येतालो. बसके उपरांत विनोद फडकेन मिडियाक बसकेविशीं म्हायती दिली. I am here elected by the club. I am not elected by Dr. Sarkar. On the contrary, he is elected because of me. He has become came into the committee because of me, because I helped them to throw away Mr. Narvekar. दुसरे वटेन डॉक्टर शेखर साळकराच्या म्हणण्याप्रमाण फडके ह्या पदार बेकायदेशीरपणान आसा. By majority, we have passed a resolution in the managing committee today that he should step aside till he comes clean. But does that resolution stand? It stands. Majority stands. As per the constitution, any decision in the managing committee is taken by the majority. What's the? No, but he says 15 days time, sir. So he has asked for time. Let him ask. But we have right to pass a resolution in the managing committee, and we have passed a resolution. Now, if he doesn't, it is his wish. What we can do? त्याकडे मारतले आम्ही झगडी करतले त्याकडे. What democratically is available to us, we have done. And tomorrow I hope that the High Court also takes sumo action on this. Same thing has happened with the Supreme Court with the N. Srinivasan. तोही थंय नेटल म्हणटा की आपण काय करू ना आपण काय करू ना म्हणून. तरी सुप्रीम कोर्टान ताका सायडीक दवरलो. Absolutely, he is occupying illegally that chair. And we will not allow him to function from there. जीसीएन धाडिल्ले नोटीसीक जाप धाडपाची मुजत बुधवारा सोंपली. मात जाप दिवंक फडकेन आनीक 14 दिसांचो प्राझ मागला. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.